चुकीच्या पद्धतीने वा बेकायदेशीरपणाने आपले नगर नियोजन खात्याच्या कलम 17(2) अंतर्गत जमीन सेटलमेंट केल्या जाल्यार दाखोवचे हांव म्हजे जमनीचे रूपांतरण रद्द करपाक तयार आसा अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचें म्हणणें। गोयच्या ग्रीन झोनाक धोको निर्माण करपी राज्याच्या जमीन वापर कायद्यातल्या बदलाचो फायदो कोणाक जाला ह्या बाबतींत एका वृत्तात श्रीपाद भाऊचें नाव आयिल्लें। हाचेर भाऊन स्पश्टीकरण दिलें। तशेंच नगर नियोजन कलम 17(2) हे राज्याच्या हिताचें आसा काय ना तें थारावप राज्य सरकाराच्या हातांत आसा अशें श्रीपाद भाऊचें म्हणणें। काही दिसा पयलीं गोंय राज्याचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक यांचेर आरोप जाल्लो की त्यांनी त्यांची जमीन जी आहे ती इल्लीगल रूपांतरण करून घेतले आणि असे बरेचसे आरोप त्यांचेर जाल्ले। तेचेर जाप दिताना खासदार श्रीपाद भाऊ हांच्यांनी एक प्रेस नोट काडला आणि तेतून त्यांनी अशें म्हटलें की आपूण ज्यो जागा रूपांतरीत केल्या त्यो सगळ्यो TCPचो जो कायदो आसा 17/2 ह्याच्या अंतर्गत केलेले आसात। जर कोणाक दिसता की आपण इल्लीगल जमीन रूपांतरण केल्या आणि जर तो 17/2 ह्या कायद्याच्या अंतर्गत बसना जाल्यार आपण त्यो जमनी परत रद्द करपाक तयार आसा अशी प्रसिद्धी पत्रक म्हटल्यार प्रेस नोट काढून तेंच्यांनी जाहीर केली। तितून त्यांनी अशें म्हटलां की TCPचो कायदो जो आसा 17/2 हो राज्या खातीर बरो आसा का वायट आसा हे ठरवपाचो सगळो अधिकार आणि हक्क हो राज्य सरकाराचो आसा आणि त्यांनीच ते ठरवपाक जाय की ते हिताचे आसा की ना अशें श्रीपाद भाऊ नाईक हांच्यांनी सांगलेलें आसा। अशीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता। पळयत रावात 2 TV।